टुरिझम जेटी पॉलिसी कोणे कितलोय विरोध केलो तरी आमी थांबचे नात आनी ही पॉलिसी हाडपा खातीर काम सुरू जालां अशें रोहन खंवटेन सांगलें. जेटी पॉलिसी ही टुरिझम जेटी पॉलिसी आसून गोंयचें पर्यटन वाडोवपा खातीर सरकार ही पॉलिसी हाडटलेच अशें ठाम मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलें. जें कितें पर्यटना खातीर गरजेचें आसा तें आमी करतलेच अशें रोहन सांगता. दोनापावला जेटी 1 डिसेंबराच्यान लोकां खातीर उक्ती जातली अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर अधिकाऱ्यां सयत दोनापावला जेटी विशींची नियाळ बसका जाल्या उपरांत तो उलयतालो. फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं अस्नोडा न्हंयचे गाळ काडूंक नाशिल्ल्यान चड प्रमाणान उदक व्हांवून वयतालें आनी लोकांक उदकाचो उणाव भासतालो. देखून गाळ काडपाच्या कामाक सुरवात केल्या आनी ते खातीर वट्ट 13 लाखांची निविदा काडल्या अशें नुस्तेंमारी खात्याचो मंत्री आनी थियेचो आमदार निळकंठ हळदणकारान सांगलें. बिरेस्तारा अस्नोड्याच्या पार न्हंयचो गाळ काडपाच्या कामाचो बुनयादी फातर लायल्या उपरांत तो उलयतालो. नागरी विमान येरादारी महासंचालनालयान DGCA मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक एरोड्रम परवानो दिला. हो परवानो मेळिल्ल्यान मोपा विमानतळ उड्डाणां हाताळपाक सुरक्षीत आसतलेचें सिद्ध जालां. ह्या परवान्याक लागून फुडल्या कांय दिसांत मोपा विमानतळाचें लोकार्पण जावपाची शक्यताय आसा. गोंय राज्य सहकारी बँक पेडणे शाखे कडल्यान ऑनलायन बँकिंग फटवणूक जोखीम जागृतायेचेर अर्थीक साक्षरता शिबीर आनी कार्यशाळा आयोजीत केली. नाबार्डाच्या सहकार्यान आनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आदारान ही कार्यशाळा घडोवन हाडली. ह्या कार्यशाळेत पेडणे शाखा वेवस्थापक संजीव लिंगुडकार, RBIचे कर्मचारी आनी आप मजत गटांची बायलां हाजीर आशिल्लीं.
आपल्या फुडारा खातीर झगडपी सेझा कंपनीच्या कामगारांक व्हडली सुटका मेळ्ळ्या. रिट्रेचमेंट नोटीसीची मान्यताय फाटीं घेवन केंद्रीय कामगार मंत्रालयाची संयुक्त सचिव कल्पना राजा सिंहोटान आपलो आदलो निर्णय उलटलो आनी रिट्रेचमेंट नोटीसीची मान्यताय रद्द केली. तशेंच ह्या निर्णयाक लागून दिवचलेंतल्या सेझा कंपनीच्या 313 कामगारांच्या फुडारा विशीं आस्त उणी जाल्या. केंद्रीय कामगार मंत्रालयान फाटल्या सप्टेंबरांत सेझाच्या फाटबळाचेर निकाल दितना ह्या रिट्रेटमेंट नोटिसाक मान्यताय दिली. ताच्या आड एम्प्लॉईज युनियन ऑफ सेझा मायनिंग वर्कर्स संघटनेन उच्च न्यायालयान संपर्क साधलो आनी ह्या मान्यतायेक आव्हान दिलें. गोंयांत जावपी सोनभन ह्या इव्हेंटाक खास गोंयच्या थळाव्या कलाकारांक पयल्या फावट कला सादर करपाक माची तयार केल्या अशें पर्वरीचो आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. उपरांत जे राजकीय पक्ष टिका करपाक सोदतात तांकां टिका करून अशें बसका जाल्या उपरांत रोहन खंवटेन सांगलें. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान बुधवारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मुखेली राज ठाकरे हांची भेट घेतली. गोंयच्या विजना विशीं तशेंच तळाव्यांच्या संरक्षणा विशीं तांणी राज ठाकरे वांगडा चर्चा केली. हे फकत सुरवात आसा. आमी भारतांतल्या सगळ्या मुखेल प्रादेशीक पक्षांच्या फुडाऱ्यांक मेळून तांची थळावी धोरणां समजून घेतलें. गोंयांतल्या थळाव्या लोकांच्या संरक्षणा खातीर वेगवेगळी धोरणां जाणून घेवपा खातीर आनी गोंया खातीर एक घटमूट आनी सर्वांगीण विजन डॉक्युमेंट तयार करपाच्या हेतान तांणी राज ठाकरे हांची भेट घेतिल्ल्याचें मनोजान सांगलें. नवभारत निर्माणेची जापसालदारकी तरणाट्यांनी आपल्या बुजार घेवपाक जाय. विद्यार्थ्यांनी बरें शिक्षण घेवन तांच्या आवडीच्या मळार कुशळटाय मेळोवन देशाचें नांव वयर काडपाक जाय. सगळ्यांत पयलीं देश अशें मानपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे सांगलें. सांखळेच्या रवींद्र भवन आनी ई लर्निंग करियर अकादमी वतीन 10वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या गणित मार्गदर्शन कार्यशाळेचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. कार्यशाळेंत आत्माराम गांवकर गणित विशयाचेर भुरग्यांक 3 दीस वेगवेगळ्या पद्दतीन मार्गदर्शन करतले. सांखळी मतदारसंघातल्या शिक्षणीक संस्थेचे 10वीचे विद्यार्थी हे कार्यशाळेंत वांटेकार जाले. उत्तर गोंय कोमुनिदाद प्रशासक ही वारसो इमारत सध्या घातक स्थितींत असून जिर्णोद्धाराचे प्रतीक्षेत आसा. सरकारान ह्या इमारती कडेन खुबशा दशकां सावन आडनदर केल्ल्यान इमारतीची दुर्दशा जाल्या. तशेंच प्रशासक कचेरेंतल्या कर्मचाऱ्यांचो उणाव आनी दुरुस्ती कडेन जावपी आडनदर अशा दुविधा स्थितींत ही इमारत दिश्टी पडटा. म्हापशे कोमुनिदादच्या मालकीच्या कोट जंक्शनार आशिल्ल्या ह्या प्रशासकीय वारसो इमारतीक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफ कोमुनिदाद बार्देस ह्या नांवानूय वळखतात. ह्या इमारतीक सध्या ताकतिकेन जिर्णोद्धाराची गरज आसा. इमारतीची रचणूक पुर्तुगेज काळांतली आसून 1300 चौखण मीटर सुवातेन ती पातळ्ळ्या.
कला अकादमी रस्त्याचेर व्हडली फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. खास करून रातच्या वेळार फोंडकुलांनी गाडयो वचून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. देखून भौशीक बांदकाम खात्यांत ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी थळावे लोक करतात. दिवाळेक थळाव्या मळ्यांनी फुलपी रोजां दिवचलच्या बाजारात उपलब्ध जावपाक लागल्यात. फाटल्या शेतकी खात्याच्या आत्मा येवजणे खाला दिवचले 2.5 हेक्टर जमीन रोजां लागवडी खाला आयल्या. दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत मेळून 30 परस शेतकारांनी हे येवजणेचो लाव घेतला. वातावरण संतुलित रावले जाल्यार अंदूच्या सिजनांत 2.5 टना परस चड उत्पादन मेळटलें असो शेतकी खात्याचो अदमास आसा. फोंडेच्या मामलेदार कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांनी सारकी सेवा दिवंक नाशिल्ल्यान आनी वेळार कार्यालयांत हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान कारवाय करपाची शिटकावणी खेळां मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. बिरेस्तारा फोंडेच्या मामलेदार कार्यालयांत अचकीत भेट दिली आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांची कामाची पद्दत आनी हजेरी तपासल्या उपरांत उलयतालो. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान शिवसेनेची तोखणाय केल्या. महाराष्ट्रांतल्या गरीब आनी गरजेवंत दुयेंती खातीर शिवसेनेची मेडिकल सेल फुकट भलायकेचेर उपचार मेळोवन दिता, पूण गोंयांत अशे उपचार मेळनात अशें आरजीच्या मनोज परबान म्हणला. आरजीचो मुखेली मनोज परब बुधवारा सावन मुंबय दौऱ्याचेर आसा. ह्या दौऱ्यांत तांणी बुधवारा मनसेचे मुखेली राज ठाकरेची भेट घेतली आनी बिरेस्तारा तांणी शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या मेडिकल सेलाचें काम कशें चलता हें जाणून घेतलें. रशिया युक्रेन वॉर अजूनय चालू आशिल्ल्यान युक्रेनांतल्या भारतीय नागरिकांक शक्य जाता तितल्या आनी उपलब्ध आशिल्ल्या मार्गान युक्रेनांतल्यान भायर पडचे अशी सुचोवणी किव्हांतल्या भारतीय दूतावासान दिल्या. हाच्या पयलीं 19 ऑक्टोबराक भारतीय दूतावासान अशाच प्रकाराची सुचोवणी केल्ली. त्या उपरांत जायत्या भारतीयांनी युक्रेनांतल्यान भायर पडपाचो निर्णय घेतिल्लो.
सांताक्रूज वाठारांत फुटबॉल मैदानाचेर टर्फ घालपाचें काम फिफाच्या निकशा प्रमाण जावप गरजेचें आशिल्ल्याचो दावो करून ह्या मैदानाचें उक्तावण घाई गडबडीन करचें न्हय अशी मागणी गोवा स्पोर्ट फावंडेशनान केल्या. ह्या संदर्भात फावंडेशनाचे सचिव जोसेफ लिसिओ रॉनकॉन हाणें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां पत्र धाडलां. फिफाच्या संबंधात तपास अहवाल केल्या उपरांत मैदानाचें उक्तावण करचें. हाच्या भायर फिफाच्या दर्ज्या प्रमाण प्रकाश ज्योत आनी चेंजिंग रुमाची गरज आसा. मैदानाच्या तपास प्रक्रिया गोंय क्रीडा प्राधिकरणाचें चित्रीत करचें अशें रॉनकॉन हांणी मुख्यमंत्र्याक धाडिल्ल्या पत्रांत उल्लेख केला. अरविंद केजरीवालान भारताच्या नोटींचेर लक्ष्मी आनी गणेशाचे फोटो घालपाची मागणी केल्या उपरांत नवे नोटी माळेचेर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे फोटो कित्याक घालपाक शकना असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी मनीष तिवारीन केलो. एके वाटेन महात्मा गांधीजीचो आनी दुसरे वटेन आंबेडकराचो फोटो घातलो जाल्यार अहिंसा, संविधानवाद आनी समतावाद विलीन जावन भारतीय प्रतिभा पुरायपणान एकठांय करतली अशें ताचें म्हणणें. दिल्ली महापालिका वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दिल्लीत आतांपासूनच भाजपा आनी आपाच्या कार्यकर्त्यांमदी घुसपूस चालू जाल्या. दिल्लीच्या सगळ्यांत मोठ्या गाझीपूर कोयर डेपोची पळोवणी करपाक गेल्ले आपाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हांच्या विरोधात भाजपाचे शेकडो कार्यकर्ते रस्त्यार देंवले आनी तांच्यांनी केजरीवाल वापस जाव अश्यो घोशणा दिल्यो. मात भाजपाचे कार्यकर्ते रस्त्यार देंवताच आपाचे कार्यकर्ते रस्त्यार देंवले आनी तांच्यांनी उलट भाजपा विरोधात घोशणाबाजी सुरू केली. हाका लागून व्हड ट्रॅफिक जॅम जावन नागरिकांची गैरसोय जाली. सध्या दिल्ली नगरपालिकेचेर भाजपाचो शेक चलता, पूण दिल्लीची मुखेल समस्या आशिल्ल्या कोयराच्या प्रस्नाचेर भाजपार पुरायपणान दुर्लक्ष केलांच तशेंच कोयर वेवस्थापनांत लेगीत व्हड प्रमाणात भाजपान भ्रष्टाचार केल्ल्याचो आरोप आपान केला. उत्तर प्रदेशाची मंत्री गुलाब देवी हिणें बुधवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो देवाचो अवतार आसा आनी जो मेरेन तांची इत्सा आसा तो मेरेन ते प्रधानमंत्री पदाचेर रावपाक शकतात अशें विधान केलें. नरेंद्र मोदी हो देवाचो अवतार आसून ते असाधारण प्रतिभेचें व्यक्तिमत्व आसा. तांचे कडेन कोणूच स्पर्धा करपाक शकना. ताची इत्सा आसत जाल्यार ते जिते आस मेरेन ते प्रधानमंत्री रावपाक शकता अशें तिणें म्हटलें. आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल हांणी भारतीय नोटांचेर गणपती आनी लक्ष्मीचें चित्र छापपाचे केल्ल्या मागणे वयल्यान सुरू जाल्लो खवदळ अजुनूय सोंपूंक ना. केजरीवाल हांणी गुजरात वेंचणुकेक दोळ्या मुखार दवरून केल्ल्या विधानाचेर भाजपान बरीच टिका केल्या. जाल्यार भाजपा परस आम आदमी पक्ष वेगळो न्ही अशें कम्युनिस्ट पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी म्हणलां. दिल्लीच्या लिकर पॉलिसीन घोटाळ्या वेल्यान जनतेचें लक्ष पयस करपाक केजरीवाल अशी विधानां करीत सुटला असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे शाहनवाज हुसैन हांणी केला. जाल्यार जे केजरीवाल भलायकी आनी शिक्षणाच्या मुद्द्या वयल्यान आपूण वेंचणूक लढयता म्हूण सांगता तांकां मदींच आतां लक्ष्मी आनी गणपतीची याद कशी आयली असो प्रश्न कम्युनिस्ट पक्षाची फुडारी वृंदा करात हांणी केला.
नरकासूर दहनाची प्रथा बंद जावंक जाय अशें विधान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिवाळे पयलीं केलें आनी बरोच बोवाळ जालो हें तुमकां याद आसतलेंच। दिवाळी आतां सोंपली पूण ढवळीकाराच्या ह्या विधानाचो फकत धर्मीक तरेन विचार करिनासतना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आयज गंभीर विचार करप गरजेचें आसा काय हाचें कारण म्हळ्यार दिवाळेच्या फांतोडेर नरकासूर दहना उपरांत गोंयच्या राजधानी वांगडा हेर वाठारांनी जाल्ली अवस्था। गोंय राज्य ड्रग्स मुक्त जावपा खातीर कितें उपाय येवजण लागू करपाक जाय ह्या विशींचो नियाळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें घेतला। ड्रग्स मुक्त भारत अभियान खाला अमित शाह आनी गोंया वांगडा हेर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याची बुधवारा व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाली। ह्या बसकेंत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले। गोंयच्या तरणाट्यांक ड्रग्साचें व्यसन लागचें न्हय म्हूण शाळा आनी महाविद्यालयांत जागृताय मोहीम सुरू केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच फाटलीं 3 वर्सां गोंयांत बेकायदेशीररित्या राबितो केल्ल्या सुमार 650 परस चड नायजेरियनाक तांच्या देशांत परत धाडून दिल्ल्याचें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान सांगलें। पर्वरेच्या गॅस सिलिंडरांनी कमी गॅस मेळपाची ही धक्कादायक घडणूक मुखार आयल्या उपरांत बुधवारा वजन माप खात्यान मेळणेच्या गॅस एजन्सीच्या गोदामाचेर धाड घातली। ह्या धाडीत 50 परस चड बेवारस स्थितींत उडयल्ले सिलिंडर जप्त केल्यात। तशेंच आनी 2 गाडयांतल्या सिलिंडराची तपासणी केली। गोंयांत सिलिंडरांतल्यान गॅस चोरपी टोळी कार्यरत आसा आनी लोकांनी गॅस सिलिंडर विकत घेतना वजन करून घेवचें अशें आवाहन वजन माप खात्याचे अधिकारी नितीन भूषण हांणी परत एक फावट केलें। बायलांच्या गुन्यांव आनी गुन्यांव फाटो हांचे मदीं बरें कम्युनिकेशन जावचें म्हूण सगळ्या बायला पुलीस स्थानकांतल्या लेडी कॉन्स्टेबलांक लॅपटॉप दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। अशें केल्ल्यान बायलांचे गुन्यांव सोदून काडपा खातीर ताचो उपेग जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तेच बरोबर गोंयांत 2 बुलेट प्रूफ व्हेकल्स हाडिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी जायरात करिनासतना हालींच आपल्या मतदारसंघातल्या मतदारांक सरकारी शिरविशेक लायल्यात असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी संजय बर्डे हांणी केला। ह्या विशीं आपल्या कडेन म्हायती हक्क कायद्या खाला पुरावे आसा असो दावो तांणी केला। विश्वजितान केल्ल्या ह्या गुड्डुलासावाची चवकशी जावची अशी मागणी बर्डेन केल्या। जाल्यार ओबीसी उमेदवारांक सरकारी शिरविशेक राखीवता आसून लेगीत तांकां सरकारी शिरवीस कित्याक मेळना काय असो प्रश्न बर्डेन केला।